देवाच्या त्या सगळ्या सृष्टीच्या योजनांत हांव आनी तुमी आसांव. एका सुत्रान सोम्यान रचलां आनी मनशाक रचतानाय मातयेच्या एका मुद्याक स्वास पुंकून जीव दिला. देखून हर एका घडये उस्वास भितर घेताना आनी भायर सोडटाना देवाचें आजारपण वळखूंक विसरनाकात. देखून पळया इंग्लिशांत इनवॉल्युंटरी म्हणटात. आमी चिंतिनासतनाच स्वास घेवचें आनी सोडची प्रक्रिया निरंतरी चालू आसा. नाजाल्यार येदोळ कांय 100 पटी मोरत्यांव कोणना. आमी चिंतून म्हणी उस्वास घेवचो जाल्यार येदोळ कितले पटी मोरत्यांव कोणना. देवान त्या मांडावळींत पळया आमच्या समजुने भायर ही सकत दवरल्या. देखून तरी समजुने भायर आसल्यार हरिये पटी उस्वास घेताना उडास जाताना देवाचो उडास करा. 303 उतरां जुवांचो 15वो अध्याय ओळ 5. मुचे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. त्या उतराक आमी परत आनी परत पाटी येतले हांव. मोगाच्यानो नियाळ आमचो मुंदारून आमी वेताना एक देवाचें उतर आज आमी सगळ्यांनी घरा येताना वरी जाय. जुवांचो 8वो अध्याय ओळ 30 आनी 2. जॉन 8:32. कोण लेक्का टिचर आसात तांच्या लेखा प्रमाणे 8:42 उडास दवरूंक. देखून एसोसिएशन जायचे तोडींपुनी कोटेशनां उडास दवरूंक. जॉन 8:32. सत तुमी जना जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. आनी हे एक वाक्य हर एका अंताचेर आमकां उपकाराक पडटा. ते समजल्ल्या वेळार जिणी बदलता. हांगा जो कोण काजारी जोडी आसात आनी मुखार ससनाच्या ससनाक काजार जावची देवान हें जोडें निर्मुचें म्हणलें सत समजल्ल्या वेळार कुटुंबा जिणयेक अर्थ येता. You will know the truth and truth will set you free. व्हंकलेक कांय तरी दुखोवन उलयल्यार तिका बेजार जाता म्हणून न्हवऱ्याक समजल्ल्या दिसा हें सत. कठीण उतार उलयल्यार व्हंकलेक दुखता म्हणलें सत. त्या घडये ताका सुटका मेळटा या तिका सुटका मेळटा. खंयच्या वेळारी कोण एकलो या एकली इगर्जेच्या ऑफिसाक येताना काले म्हणी उद्देशून येता. बेश्टें फादर तूं कसो आसाय म्हणून पळोवंक म्हाका पळोवंक कोण येना. डाक्टर तूं कसो आसाय म्हणून कोण म्हणी आस्पत्रेक गेल्ले आसाय. डाक्टराच्या घरा वेतीत डिस्पेन्सरी वचनात एका गरजेन वेचें. हें सत समजल्ल्या वेळार म्हजी वैयक्तीक कामां देगेक दवरून त्या आयिल्ल्या व्यक्तीक तक्षण धाडूंक जाता. सत तुमी जाणा जाल्यार सत सुटका दिता. नाल्यार बोबूत घालची. आतां कितें आयलोय मागीर कितें आयलोय फाल्यां कितें येवनाय ना ताका अर्थ ना. जॉन 8:32. कुटुंबाच्या भिताक हें भारी प्रमुख. नाजाल्यार घराच्या बागलाचेर गुड शेपर्डाचे फोटो घालून मनीस जर्मन शेपर्डा बरीत करीत जाल्यार देखून जायत्या घरांनी बोर्ड घाल्यात नाई गळिवे एच्चरिके. मस्तू कडेन पेटे नांत. तांणी कोणाक उल्लेख केला म्हणलें गोत्तू ना. तुमकां गोत्ता आसल्यार मागीर सांगा. आतां आयकल्ले प्रमाणे नाई गळिवे म्हूण सांगल्यार भियेनात खंय. देखून उच्च नाई गळिवे म्हूण सांगून बोर्ड घालचें पडटा खंय. कितेंय आसूं मोगाचें न्हू. मुखार या आमी. लग्न देवाचें एक योजन. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय ओळ 18. काजारा वेळार मस्तूपटी उल्लेख केला. त्या दिसा कोणाक आयकूंक पुरसोता. कोणे ऐकलें आनी विचारलें खंय वो मनीस कसो.
सोमा पळयल्यार बरो पूण सोमा पळोवंक वेळ कोणाका काजारा वेळार कितले पटी वाचलां हें वाचप आयकल्यार बरें पूण आयकूंक त्या दिसा वेळ कोणाका त्या दिसा खंयचें नवें पॅटर्न आयलां आंगलें कितलें धरणीर उमकोळटा कोयर कितलो तातूंत शिरकाला तातूंत त्या दिसा वेळ वेता तांकां एक बरें मात इगर्ज जडटेल्यांक दुसऱ्या दिसा झाडी जेत्त म्हणून ना काजार आल्या दिसा संतोश म्हणली ती मात्र इगर्ज नितळ करची बारी एक खुशी तांकां ते मुखली एक लायन म्हणी जडची गरज ना म्हणून कम बॅक उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय ओळ 18 मनशान एक सुरें आसूंक नजो देखून हांव एक जोगतो सांगातीन दितां देवान दिवची नाजाल्यार 130 कोटींत पलानो एक सोलो आनी पलानी एक चली मात कित्याक सांगाता येता बाकीच्यांक सोडया श्रीलंका पाकिस्तान बांगलादेश पळोवंक एकतल्याक आसल्यार तांचें कल्चर दुसरें म्हणया भारतांत 130 करोड लोक आसा काजारा वेळार तिंतू 2 जाणां कित्याक मुखार येतात देवाचें निर्मणें गी हें कोणा एकल्यान सैरी केल्या जावंक पुरो ह्या खंय वॉट्सॅपार गे इंटरनेटार गे वळख जाली जावंक पुरो ती दुसरी गजाल पूण तें सांगाता घालीचें न्ही देवाचें योजन हें सत समजल्या वेळार तेंत जॉन 8:32 समजल्या वेळार मनशाची चिंतना बदलतात देवान म्हाका हें फावो केलें आनी तो वळ ती पळयत पुस्तक म्हणटा ती उक्ती आसली उक्ती म्हणल्यार कोडले वस्तूर ना म्हूण चिंती नाकात वस्तूर देवान दिल्लें सुरवेर कोले दिल्लें मागीर सांबडें दिल्लें वस्तुराची विशय न्ही ती आंगदमचे विशय न्ही उक्ती काळजांत मोनांत आसलीं उक्ती तांच्या आत्म्यांत आसलीं गुट म्हणलो नातुल्लो गुटान चल्ल्यार कुटाम चलना खंय व्हंकले आनी न्हवऱ्या मदें जर तर गुट जालो जाल्यार गुटाच्यो संगतीत आनी सांगाता गुटान दवरचे खंय तांचे मदेंच गुट जालो जाल्यार कुटाम चलना कुटुंबांत तूट फूट येता खंय तर व्हंकले आनी न्हवऱ्या मदें तांचे गुट जाले जाल्यार कुटुंबांत तूट आनी फूट येता खंय हें म्हजें हें तुजें थोड्या जाणांनी काजार जावन 30-40 वर्सां जालीं काजार जाताना देडकी नातली मनशा कडेन मागीर तेंगे तिच्या नशिबान जावं की पुरो गुत्तो ना म्हाका नशीब म्हणून जो खंय सोबतून पुरो जालां पूण वो मागीर म्हणटा हांवें केल्लें तिचें नांवूच ना तशें जायना देवान सांगाता दिल्लें गुटका आलो तातूंत देखून हें निर्मोणें देवान करचें पयली सैरीक देवान केली एडम and Madam were brought together by God the Father. देवान हाडलें पयलें काजार भुमी वैकुंठांतलें ताचे उपरांत पळया निर्मोणें पळया तेत उत्पत्ती ग्रंथांत 20 आनी 4 अध्याय इजाक आनी रेबेकाचें काजार पळोवंकूच सुना एकामेका पूण बापूय सांगता अब्राम ताच्या नौकराक सांगता वोस म्हज्या दायजा गोत्रा मदें वोस हांगासर गरजेची गजाली उडास दवरची मोगाच्या न्हू कोणी बेजार करचें नाका रागार जावचें नाका एक उडास दवरूं जाय मलगड्यांची एक सांगणी आसा आंबाड्याची साल व्हरून पोंगेऱ्याच्या रुखाक अंटून दवरल्यार शेळ सुकता मनशेर मात्र उरता मागीर पडटा तुमी आयकलां गी गोत्तू ना म्हाका मलगड्यांनी सांगलें आयकलां आंबाड्याच्या रुखाची साल काण्ण पोंगेऱ्याच्या रुखाक कांटे आसात पोंगेऱ्याच्या रुखाक वचून लायली जाल्यार शेळ सुकता मनशेर उरता शेळ सुकताना ते बुराक वड जातात साल सकयल पडटा हांगासर अब्रामाच्या त्या उलोवण्यांत तावन एक लिसांव आमी शिका जाय ताच्या पातयेनेच्या सेवकाक सांगता वस म्हज्या दायजा गोत्रा मदें वस हेरां मदें वचनाका जर तर मागीर कुण्णी राजी जायना या कुण्णयेक चली मेळना ती मागीरची गजाल मागीर देवाक सोडया म्हणटा आसतना हांगा आसच्या तरणाट्यांक तशेंच आवय बापायकी एक आपोवणें मनशां सगळां बरीं
पूण मनशांक तांचें कल्चर म्हूण आसा, कल्चरल बॅकग्रावंड म्हणटात, एक संस्कृती आसा. ती संस्कृती सोडेपणी सांगाता वचना. वसतना म्हूण सांगूंक जायना, एक्सेप्शन्स आर देर. पूण एक सत्राय घेवची बरी, सत्राय घेवची बरी. आनी त्या चलयेन पळोवंक ना. त्या नौकरान, पातयेनेच्या नौकरान सांगलें मात्र अशी अशी गजाल पोलाण्या जाग्यात आयलां, म्हज्या दुनियाचो एक पूत आसा तरणाटो. आनी चली ओपोवन भायर सरली. कशी भायर सरली की गोत्तू ना. भाग्यवंत तें कुटाम बांदलें तांणी. देवाच्या योजना प्रमाणे देवाचेर पातयेवन काडिल्लें मेट देव निर्पोळ जावंक सोडिना. तेंच तें मुजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. जुआंव सवांजेल 15 अध्याय ओळ 5 आमी आयकल्ली. देवान सांबाळून व्हेलें, देवान राखून व्हेलें. जाकोबाचें पळया परतुनी 20 आनी 9 अध्याय. ह्यो 3 संगती मात्र पळोवया. बापूय, पूत आनी नातो ह्या तेगांचें. जाकोबाचें एक मिस्तेरस 7 वर्सां पातयेन काम केलीं. मोगार पडल्या वेळार ताका वेळच कळोना खंय. मोगार आसतना मुस्तंगती कळनात मनशांक. वय वय कांय कळोंकूच ना. 7 वर्सां गडये भितर उसळ्ळीं. मागीर काजार कर दितना मात्र थंयसर पोसलो. हांगा एक लिसांव उडास दवरचें. ताणें ताच्या भावाक मांकोड केल्लो. एक आराधनाक आमी आयिल्ल्या वेळार जायत्यो संगती आसात. ताच्या भावाक इल्लें पोटाक दिवन ताका एकवट घाल्ली त्या दिसा ताणें. ताची एक मांडावळ देवाच्या आसूं पुरो, पूण आमच्या दिश्टीन पळयतना भावान भावाक मोस केल्लो आनी आतां मांवान जावयाक मोस केलो. 7 वर्सां कात्ते साकरी करयली, बोकऱ्यांक पुरा सरयले आनी मागीर व्हडल्या तुवेक धाकट्याक दाखोवन व्हडल्याक हजार करून दिलें. आनी परतून 7 वर्सां रावलो. 14 वर्सां मनशाक मोगार आसतना कळोंकूच नात. पूण काजार जालें. देवाची मांडावळ ती. पात्रियार्क म्हणटा आज आमी. मोगाच्यानो ह्यो संगती आमच्या मोतीन दवरया. हें दवरन मोतीन दवरन. तुमच्या गितां बुकांत ना. आमकां ब्रदर कुमो करता. लग्नाच्या वेळार आज सक्रामेंता मुखार आसा आमी. दुसऱ्यांच्या काजारा दिसा तुमी तांकां उद्देशून त्या दिसा म्हणलीं कांतारां. आज तुमकांच उद्देशून म्हणा. कोण कोण काजार जालां तुमकांत उद्देशून तुमी म्हणा. सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत रावता विश्वासी सुमया आमी. राखमसो बांद शेवट पर्यंत लाल्योन मागता भुरगीं तुजीं. विश्वासपणान बरो शब्द पळया कसले अर्थ बरें तांतू ना. कित्याक हांगा काजारां जायनात. देखून त्या बुकार कांतारां नात. पाद्र्या बरें हुशारात. घरांत आमच्या सोमया वाळू कुरपे जर. मोगान आमकां बर वाळू कुरपे जर. जियोंक समर्पण धैर्यान आमकां बर. हें गावया. सकाळांक बाई पाट येता. तुमी कितले पटी म्हळां हेरांक म्हणलें त्या दिसा. हें आज तुमकांत म्हणा. सक्रामेंता मुखार तुमचें लग्नाचो सक्रामेंत उडास हाडन. सुखान दुखान पिडेन भलायके रावता विश्वासी सोम्या आमी. राखमसो बांद शेवट पर्यंत लालेवन मागता भुरगीं तुजीं. सुखान दुखान पिडेन भलायके रावता विश्वासी सोम्या आमी. राखमसो बांद शेवट पर्यंत लालेवन मागता भुरगीं तुजीं. विश्वासपणान वाळो मोगाची सर. घरांत आमच्या सोम्या वाळो कुरपे सर.
मोगान आमकां वळखून पेजर जियों समर्पण दैरान आमकां विश्वास मोडान भर वळख मोगाची जर वरांत आमच्या सुम्या वळखून पेजर मोगान आमकां वळखून पेजर जियों समर्पण दैरान आमकां दुसरें चरण सोब्द मोतीन दौरया संसरा दर्यांत जिनिये तारुवांत कस्ट अनवारांचे वादाळ येताना मोगाचो वायन लग्ना जिवितांत तुझे संगी सोम्या केदींस सोमसोना हे चरण म्हणया आमी संसादर्या जिनिये तारवा कष्टान वराचे वादळ येताना मोगाचो वायन लग्नाची वितां तुझे संगी सोम्या केदीं सोमसोना संसादर्या जिनिये तारवा कष्टान वराचे वादळ येताना मोगाचो वायन लग्नाची वितां तुझे संगी सोम्या केदीं सोमसोना विश्वास मोडान भर वळख मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या पेजर मोगान आमकां वळखून पेजर जियों समर्पण दैरान आमकां विश्वास मोडान भर वळख मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वळखून पेजर मोगान आमकां वळखून पेजर जियों समर्पण दैरान आमकां तिसरें चरण आनीक अर्था बरीत पवित्र कुटाम आमी बांदच्याक कुरपेन तुजे फुडें सरता भुरग्यां बाळांच्या देन्यान सोपच्याक सोम्या दयेन दी तुजें बेसांव कसलें एक आपुरबायेचें मागणें हे चरण आमी गावया पवित्र कुटाम आमी बांदच्या कुरपेन तुजे फुडें सरता भुरग्यां बाळाच्या देन्यान सोपच्या सोम्या दयेन दी तुझे बेसांव पवित्र कुटाम आमी बांदच्या कुरपेन तुजे फुडें सरता भुरग्यां बाळाच्या देन्यान सोपच्या सोम्या दयेन दी तुझे बेसांव विश्वास मोडान भर वळख मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वळखून पेजर मोगान आमकां वळखून पेजर जियों समर्पण दैरान आमकां विश्वास मोडान भर वळख मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वळखून पेजर मोगान आमकां वळखून पेजर जियों समर्पण दैरान आमकां